आमचें गोंय म्हणून उरलां आनी हें उरपाक कारण जावन आसा तो लिडर ओपिनियन पोलाचो लिडर बाब जॅक्स सिक्वेरा. आयज हाचेर आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी सपोर्ट करता. आमचो आदलो एक्स चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो MLA बाब चेचिल आलेमन आपले प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तेणें ऑलरेडी घातलें. आयज तरी तर BJPक विजय सरदेसायन सपोर्ट करून आयज तर गव्हर्मेंट आयज हिंगा फॉर्म जालो जाल्यार आतां ही BJPची जबाबदारी की जेन्ना विजयन तुमकां सपोर्ट केल्लो जी आतां BJPची जबाबदारी जावन आसा की विजय ह्या हितून तेणी सपोर्ट करपाकूच जाय. जाक्षिकारान तरी ओपोनंट पोल कोण आहा तर आज आमी खूंय दीस पळोवपाचे 40 आमदार खंय आसपाचे आनी म्हाका दिसना आजुनूय जो आतां मुखेलमंत्री आहा पारीकार मनोहर पारीकार जो आज मुखेलमंत्री आहा तेणें आजून ना म्हणला न्हू. तेणें आजून स्टेटमेंट दिलें ना आपण ना म्हणून. म्हाका तोय वेळ सपोर्ट करतलो कित्याक आमी सगळ्या कडेन मागला तेन्ना रेजोल्युशन आहा तोय सपोर्ट करतलो कित्याक त्याच्या एवढा विचार आहा मागीर आनी कोणाक घालपटले म्हणून आनी कोणाक घालपाक जायना कित्याक जे असेंब्लीत पोर्ट्रेट पळय आहा कोणा CM BM जाल्यार ते थिंग घालपाक जाता. पोटलो न्हू पोटलो तर जे स्टॅच्यू आहा तो हाली एक ह्या वाटेन बांदोडकार आसती ह्या वाटेन जाक्षीकार आसती दोनीच कित्याक कांयच ना करपाक जाय. BJPन पुतळ्या घेतिल्ली भूमिका योग्यच. आमी हेच्या संबंधान भारतीय जनता पार्टीन आपली भूमिका आमच्या ठरावाच्या माध्यमांतल्यान रिझोल्युशनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकां मुखार दवरलेली आसा. लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून असेंब्ली म्हणून जे कितें काम करपाचें आसा ते लेजिस्लेचर पार्टीचे आमचे आमदार जे आसात किंवा ती विंग जी आसा ती करतली. पक्षाच्या भूमिका ऑब्वियसली काय उलोवणी जावना ते आमी आमचो ह्या भूमिकेच्या आमची भूमिका जी आसा ती आमची रिझोल्युशनांतल्यान दवरली. सरकार पक्ष गोवा फॉरवर्ड जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभेत बसोवचो म्हूण यत्न करीत आसा. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय पुतळो बसोवंक तेंको दिल्ल्यान राजकारण वेगळेच दिशेन वचत आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.